नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपल्या 2 दिसांच्या औपचारीक भूतान भेटे उपरांत आयज दिल्ली विमानतळार पावले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या भेटे मजगतीं भूतान नरेश जिग्मेक हेसर नामग्याल वांगचूक आनी चवथे ड्रुक ग्यालपो हांच्या सयत कालचक्र अनुश्ठानाचें उक्तावण केलें. तशेंच भूतान नरेश हांच्या सयत जाल्ले बसकेन भूतानाचे उर्जा येवजणेंत गुंतवणूक करपा हेतान भारता वतीन प्रधानमंत्र्यांनी तांकां 4,000 कोटी रुपयांची आर्थीक मजत जाहीर केली. त्या भायर भूतानच्या प्रधानमंत्र्या सयत जाल्ले बसकेन दोनूय फुडाऱ्यांनी नवकरणीय उर्जा, मानसीक भलायकी सेवा तशेंच भलायकी सेवांच्या मळार 3 समजिकायेच्या कबलातीचेर सयो केल्यो. मजगतीं दिल्ली विमानतळार पावल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सरळ दिल्ली स्फोटान दुखापत जाल्ल्या दुयेंतींक इस्पितळांत वचून भेट दिली. तशेंच इस्पितळांतल्या डॉक्टरां कडल्यान तांच्या भलायकी विशीं सविस्तर म्हायती घेतली. भारताच्यो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू सध्या बोट्सवाना देशाच्या भेटेर आसात. आयज तांणी बोट्सवानाचे राष्ट्रपती दुमा बोको हांचे सयत बसका करून दोनूय देशां मजगतीच्या जोड विशयाचेर चर्चा केली. ते उपरांत प्रतिनिधी मंडळ स्तरावेल्या जाल्ल्या बसकेन दोनूय देशां भितर भलायकी आनी फार्मास्युटिकल सहकार वाडोवपा हेतान समजिकायेच्या कबलातीचे सयो जाल्यो. बसके उपरांत पत्रकारांकडे उलयतना पयलेच फावट बोट्सवाना देशाक भेट दिवपी भारतीय राष्ट्रपती आसपाची खोस उक्तायतना बसकेन तरेकवार द्विपक्षीय प्रादेशीक तशेंच संवसारीक विशयांचेर चर्चा जाल्ल्याचे राष्ट्रपती मुर्मू हांणी नमूद केलें. Marks an important milestone for our bilateral relations as it is the first ever presidential visit from India to Botswana. It also assumes significance in view of the approaching 60th anniversary of the establishment of diplomatic ties between our two countries in 2026. This morning, I had a very productive meeting with President Boko, followed by fruitful delegation level talks. Our discussions covered the full range of bilateral, regional and global issues of mutual interest. We reaffirmed the deep and friendly ties between India and Botswana founded on shared democratic values and mutual respect. दिल्लीच्या लाल किल्ल्या लागसार जाल्ल्या स्फोटा उपरांत राजधानी दिल्ली वाठार तशेंच हापूड हांगा पुलिसांनी कडक बंदोबस्त आनी खर तपासणी करपाक सुरवात केल्या. आयज हापूड पुलिसांनी परतापूर नाक्याचेर सुरू आशिल्ल्या सोद मोहिमे वेळार 2 आरोप्यां कडल्यान 150 किलो विस्फोट जप्त केल्यात. त्या भायर हिंडलपूर हांगा सुरू आशिल्ल्या तपासणेंत शोहेब हाका पुलिसांनी 38 किलो हायड्रोफ्लोरिक एसिडा सयत अटक केल्या. हापूडचे अपर पुलीस अधीक्षक विनीत भटनागर हांणी तिनूय आरोप्यांच्या अटके विशीं सविस्तर म्हायती दिली. तशेंच लोकांक सतर्क रावपाची शिटकावणी दिल्या. उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत हाई अलर्ट होकर के जो रोड पर चलने वाले वाहन हैं उनकी और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रही है. हमको जनपद हापुड़ में इसके कुछ अच्छे परिणाम मिले हैं. जो हम लोगों ने टोल पर चेकिंग करी है या और दिल्ली से आने वाले रास्तों पर चेकिंग करी है. इसमें पिछले दिनों में 3 घटनाएं हमको जो है 3 बरामदगियां हमारे पास हुई. सबसे पहले तो आपने बताया कि जो एसिड की बरामदगी हुई है ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, जो कि प्रथम दृष्टया ये जानकारी मिली है कि जो कांच वगैरह की सफाई में और कांच के काम में जो उसकी डिजाइनिंग में ये प्रयोग में लाया जाता है. तो एक शोएब नाम का व्यक्ति जो कि मुरादाबाद का रहने वाला इसको लेकर के आ रहा था, लेकिन ये कोई इसका लाइसेंस नहीं दिखाया जा सकता. और चूंकि ये विष अधिनियम के अंतर्गत इसमें कार्रवाई करी गई है. 35 लीटर बताया गया है डाइल्यूटेड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, यानी कुछ एसिड और उसमें जो उसको पानी मिला करके डाइल्यूट करते हैं. जैसा कि अभी प्राथमिक रूप से जानकारी हुई है, FIR लिखी गई है और इसमें विवेचना के बाद में सारे तथ्यों की जानकारी होगी. प्रथम दृष्टया ये दिल्ली में पहाड़गंज से लेकर के आ रहे थे और ये कांच के रहने वाला ये व्यक्ति है और हापुड़ में कांच की डिजाइनिंग का कार्य करता है. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज पत्रकार परिशद आपोवन राज्य मंत्रिमंडळाच्या बसकेन घेतिल्ल्या म्हत्वाच्या निर्णयाची म्हायती दिली. ह्या वेळार प्रशासनान कांय खात्यांनी वर्क चार्जाचेर नेमिल्ल्या कामगारांक फुडारान 6व्या वेतनात
आयोगाप्रमाण वेतन लागू जातले अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. तशेंच सध्या ज्या कामगारांक 7वें वेतन लागू जाता तातूंत कांयच बदल करनासतना हो बदल फक्त फुडारान नेमणूक जावपी कामगारां खातीर लागू जातलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. Implementation of the 6th pay scale for the future engagement of the work charge establishment employees. हाज्या फुडें वर्क चार्ज बेसिसचेर एम्प्लॉयमेंट जर घेतले फ्युचर सांगता हांव जाल्यार तांकां 6th पेन घेतले. वर्क चार्ज म्हणजे WRD PWD हेजे वर्क बेसिसाचेर तांकां घेवपा खातीर हें आसता. PWD जालें इलेक्ट्रिसिटी जालें WRD जालें 2-3 डिपार्टमेंटांक वर्क चार्ज घेवपाक मेळटा. ओके म्हणजे ते कामा पुरते रेस्ट्रिक्टेड आसता एक्चुअली. ते पयलीं डायरेक्टली कशा मागीर ते 7th पे जाले काय डायरेक्ट तांकांय दिसतालें आमी एज अ इक्विवलंट अशें दिसतालें. पूण दॅट इज अन डिफरन्स इज देर वर्क चार्ज आनी परमनंट एम्प्लॉय हेज्या मदलो. ती फ्युचराक जे घेताले म्हणजे आतां पर्यंत जे आसा तांकां 7th पे आसा तेंचो कांय डिस्टर्ब जावचो ना. पूण नवीन जर एम्प्लॉयमेंट घेतलो आमी वर्क चार्जाच्या थ्रू जाल्यार ते 6th पेनूच घेतले. मागीर तेंचो इन्क्रिमेंट आनी बाकीचें कितें जाता ती मागीरची गजाल. तशेंच प्रशासनान कंत्राटी पद्दतीचेर कामाक आशिल्ल्या लोकांक 2017 सावन एम्प्लॉय प्रॉव्हिडंट फंड येवजण लागू करतले अशी घोशणा लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी ह्या पत्रकार परिशदे वेळार दिली. PFची स्कीम आशिल्ली तांकां 1 टायम फाटलो सगळो पेमेंट दिवपाचो. एप्रॉक्सिमेटली आमकां तो 1500 पर एम्प्लॉई हाज्या प्रमाणे दिवचो पडटा. बट ते कॉन्ट्रॅक्च्युअल 21 वर्सां काम करताले ताका EPF नाशिल्लो. बट तांकां आमी EPF फाटले 2017 पर्यंतचो तांची स्कीम आहा म्हणून आमी दिता. विच इज एप्रॉक्सिमेटली एडिशनल बर्डन ऑफ द 2.5 ते 3 कोटी रुपया सरकाराचे पडटा. बट तरी सुद्दां वी आर बेरिंग दॅट इतके लोक काम करताले म्हणून तांकां EPF दिवपाचो सरकारान ठरयला. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज पणजे हांगा मुखेलमंत्री स्वयंरोजगार येवजणेचें उक्तावण केलें. ह्या येवजणेचो मुखेल ध्येय राज्यान स्वयंरोजगार आनी स्टार्टअप इकोसिस्टमाक उर्बा दिवन जावन आसा. ह्या वेळार तांचे सयत उद्देग खात्याचे सचिव संतोष सुखदेव, उद्देग व्यापार आनी वाणिज्य खात्याचे संचालक अश्विन चंद्रू, गोंयच्या EDIAचे महासंचालक डॉ. सुनील शुक्ला तशेंच गोंयच्या आर्थीक उदरगत महामंडळाचे वेवस्थापकीय संचालक DS पयांगले हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलोवप करतना आदी तरणाटे फक्त सरकारी किंवा खाजगी क्षेत्रांत नोकरी करपाचो विचार करताले. पूण सरकारान स्वयंरोजगार वाडोवपाच्या हेतान तरेकवार येवजण्यो राबोवन तरणाट्यांक स्वताचो वेवसाय उबारपाची माची तयार करून दिल्या अशी खोस मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायली. This will be one revolutionary step in गोवा म्हणपाक कांयच हरकत ना. कारण आतापर्यंत आमी रुटीन जे ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट हे शिकता आसतना एंटरप्रिनरशिपचो केन्ना विचार करूंक नाशिल्लो. इंजिनियरींग सेक्टरांत शिकता आसतनाय बी आपूण फुडें एंटरप्रिनरशीप जातलो हाजोय केन्ना विचार करिनाशिल्लो. म्हणून तर मॅक्झिमम जाण आपल्याक जॉब खंय मेळटलो इदर इन द गव्हर्मेंट काय प्रायवेट सेक्टर हाजोच विचार करतालो. आनी मॅक्झिमम ते प्रत्येक जण हे जॉबा फाटल्यानूच धांवत आशिल्ले. There are just so many opportunities which is available in the state and day by day our opportunities are increasing. But that opportunities ह्यो आमी ग्रॅब न करता किंवा जे कोण तरी भायले येवन हांगासर ग्रॅब करताले. नो डाउट इट इज इन द सर्विस सेक्टर, इट इज इन द मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर, इट इज इन द टुरिजम एंड हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर, इट इज इन द मेडिकल फॅटर्निटी. ह्यो सगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आसा ह्यो आमच्या भुरग्यांनी घेवपाक जाय म्हणून तेंच्या मदीं एंटरप्रिनरशीप डेव्हलप जावप हें खूब गरजेचें आशिल्लें. गोंय राज्याचे उद्देग मंत्री मोविन गुदिन्हो हांणी आयज नवी दिल्लीच्या सुषमा स्वराज भवनात आयोजीत उद्योग समागम 2025 कार्यावळीक गोंयचे प्रतिनिधित्व केलें. देशांतल्या तरेकवार राज्याच्या उद्देग आनी वाणिज्य मंत्र्यांच्या ह्या परिशदेचें आयोजन उद्देग आनी आंतरीक वेपार प्रसार खात्यान केलां. गोंयच्या उद्देग मंत्र्यांनी हे विशीं समाज माध्यमांचेर संदेश घालतना आपणे हे परिशदेन गोंयांत वेवसाय करपाच्या सोयी विशीं तशेंच बेगोबेग मान्यताय उद्देगीक वचणुकेचेर डिजिटल मॅपिंग, सिंगल विंडो प्रणाली वरवीं ऑनलायन सेवा तशेंच बायल कामगारांक सशक्त करपाक राबयल्ल्या तरेकवार येवजण्यां विशीं उलोवप केल्ल्याचें नमूद केलां. तशेंच गोंयचो मुखेल ध्येय वेवसायिकांक उर्बा दिवपा हेतान स्थिर, पारदर्शक आनी गुंतवणूकदारांक अनुकूल तशेंच वातावरण तयार करप अशें लेगीत तांणी आपल्या संदेशांत म्हळां.
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो। इतल्यान एक खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।